ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ತೆನೆ ಹಳ್ಳಿಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಡೊಂದಿಲ್ಲ. गीत घेऊया पेज 5A10. देवा मुखार उबो रावच्यो आमचे मदल्या फावो कोणा फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सव्या आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना आसतना आमी पयले सुवातेर पाप साहेबाचे इंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन सवा जावन आसात ते पासत देवा मुखार दवरून भावार्थान विश्वासान सदांच देव दाखयता ती वाट चलूंक देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. सदांच आमच्या जिवितान बऱ्योचश्यो घडण्यो म्हूण घडटात, तरी पूण सदांच आमी जो भावार्थ जावन आसा देव आमकां मागता तेन्ना दितलो म्हूण तेच दवरपाक आयची वाचपां आमकां म्हूण आपयतात. आमचो भावार्थ पयले पासून एब्राहिमा पासून ते आतां पर्यंत आमकां मेळ्ळलो म्हूण आसा. देव मोगान आमच्या जिवितान सदांच आमकां जाय ते वेळ पावतोच आमकां दिता, पूण तरी पूण बरेच फावट आमच्या स्वार्थाक लागून आमच्यान कांयच करूंक म्हूण जायना. आनी केन्ना केन्ना जे भितर आमच्या मनांतल्यो चिंतना येतात ते वरवीं आमी तशेंच म्हूण उरता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर ज्यो पातकां जावन आसात ते सगळे पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर्पवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भागयोन सदांच सांकवाल मारीक सगळ्या दिरुतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून
आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन. सौम्या काकुतकर, सौम्या काकलुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकलुतकर, सौम्या काकुतकर. सौम्या काकलुतकर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुवें तुज्या मानाक नवी रोचणाय म्हूण केलें आनी आमचे मनशा सैबान तुका एकवटून तुजे कृपेन आमकां अदीक अदीक ताचे सारकी कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता आमच्या सौम्या तो खरोच देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत जुआंवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, कितेंय आमी देवाचे कुशे प्रमाणे ताचे लागीं मागो तो आमकां आयकता ताचेर हो आमचो पूर्ण बोरवासो आसा. आनी जोर तर सगळे आमची मागणी तो आयकता म्हूण आमी जाणा. जे आमी ताचे लागीं मागता तें आमकां मेळ्ळें म्हूण हाची आमकां खात्री आसा. कोण एकलो आपलो भाव मरोवन हाडिना तसले बातोक करता म्हूण पळयत जाल्यार ताचे खातीर ताणें प्रार्थन करचें आनी देव तसल्या पातक्याक जिवीत दितलो. मरण हाडटा तसले पातोक आसा. असले पातोक कोतोल्या खातीर तुमी प्रार्थन करचें म्हूण हांव सांगिना. कशेय भाशेन वायट करप म्हणल्यार पातक, पूण मरण हाडिना तसले पातक आसा. जीं कोण देवाची भुरगीं तीं पातक करिनात, पूण देवाचो पूत तांकां बाळगिता आनी नश्ट्या तांचेर कसलीच पदवी ना. हें आमी जाणा. आमी देवाची आनी आख्खो संवसार नश्ट्यांच्या ताब्यांत आसा हेंय आमी जाणा. आनीकूय आमी जाणा देवाचो पूत आयलो आनी खऱ्या देवाक वळखूंक ताणें आमकां गिन्यान दिलां. ह्या देवा सोबे आनी ताचे पुता जेसू क्रिस्ता सोबे आमी आसा. होच तो खरो देव आनी सासणीक जिवीत. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कुड्ड्या देवांक पयस करात. देवाचे उतर देवाचे वडपकार. आयकोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर आपले परजेचो मोग करता. म्हणया, सर्वेस्पोर आपले परजेचो मोग करता. सर्वेस्पोराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गोणगोणान ताचें कीर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचो पुता दुओ आनंदान उल्हासूं. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेचो मोग करता. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. दुबळ्यांक धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेचो मोग करता. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोग संतोशभरीत जावं आनी कुशाळकायेची उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपोटून ताची स्तुती करूं. हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब. सर्वेस्पोर आपले परजेचो मोग करता. उद्गाराक उबे रावया. सर्वेस्पोर राजय
लोकान आसलोल्या लोकान ओड उजवाड देखलो. मरणाची सावली पडलोल्या गांवांत रावलोल्यांक उजवाड उदेलो. सर्विस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांत जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिश्य जुदेयांत गेले. थंय तो ताच्या सांगाता रावलो आनी स्नान दितालो. सालिमा लागीं आयोनात थंय उदक चड देखून जोहांव स्नान दितालो आनी लोक थंय वेताले आनी स्नान घेतालो. जोहांवाक आजून बंदखणींत घालूंक नासलो. एकदां जोहांवाचे थोडे शिश्य एका जुदेवा लागीं शुद्धी विशयी विवाद सुरू म्हूण केलो आनी ते जोहांशी आयले आनी म्हणूंक लागले, गुरुजी, जॉर्डना पलतडी जो तुजे सांगाता आसलो आनी ताचे विशयी तुवें गवाही दिली तो पळय हांगा आपुणूय स्नान दिता आनी सगळो लोक ताचेशी वेता. जुवावान जाप दिवन म्हणले, देवान दिल्या शिवाय कोणाक कांयच मेळना. हांव क्रिस्त न्हय, पूण ताचे फुडें म्हाका धाडला अशें हांवें म्हणलां म्हूण तुमीच म्हजे विशयी गवायकी दियात. व्हंकल म्हणल्यार न्हवऱ्याचीच. ताका लागीं आसलोलो न्हवऱ्याचो इश्ट न्हवऱ्याचो ताळो आयकून व्हडो कुशलकायेन मुरगोडटा. हीच म्हजी कुशलकाय. ती आतां भरून आयली. तो वाडत वचूंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक ल्हान जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, सदांच आमच्या जिवितान आमकां जाणूं जें कितें सर्विस्पूर देवा सरशी म्हूण आमकां मेळटा तें सदांच आमकां जिवीत म्हूण दिता. जो कोण दुसऱ्यांच्या जिवितान वायट कितें चिंतप म्हूण करता तो देवा सरशी ती चिंतना तेच्या मनान म्हूण येयनान. खरेंच आपले भितरल्यान जे वायट मनान म्हूण आमी दवरता, कोणी कितें म्हटलें आसात तें आमी काळजान रिगून म्हूण दवरता, त्या वरवीं सदांच आमी दुसऱ्यांचेय वायट चिंतता. पूण सदांच आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान सदांच देव आमकां दुसऱ्यांचें पूण बरें चिंतपाक म्हूण आपयता. जो कोण दुसऱ्यांचें वायट चिंतता तो पातकान रावता म्हूण आयचे पयले वाचपान आमकां दिश्टी म्हूण पडटा. तशेंच जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान जे भाशेन स्नान दिवन पवित्र आत्म्यान मनशांका भरूंक म्हूण लागलो, तेच भाशेन आमच्या जिवितान आमी केन्ना केन्ना जोवाच्या शिश्यान भाशेन म्हूण वावरता. जेन्ना दुसरी मनशां आमच्या वन फुडें म्हूण वेतात, कोण बरें म्हूण करूंक लागता, आमच्या मनान एक जेलस फिलींग म्हूण येता आनी त्या वरवीं आमी पातकांनी म्हूण उरता. दुसऱ्यांक पूण कालतेपणान दाखोवंक म्हूण आमी प्रयत्न म्हूण करता. जर तर कोण फुडें वेतात तांकां कशे भाशेन आमी परतून सकयल उडोवंक म्हूण आमी चिंतता. पूण आयच्या शुभ वर्तमानान जोव एके भाशेन आपल्या शिश्यांक उगडास करून म्हूण दिता. जे मनशाक देवान दिल्ले आसात ते वरवीं सदांच आर्गां दिनवासणी दिवन दुसऱ्यांक आमी आदार दिवंक जाय. जर ते देवान दिल्ले रिस्पॉन्सिबिलिटीज करतात तर आमच्यान पूण तांकां आदार दिवन सदांच तांकां फुडें वचोंक आमी मदत म्हूण करूंक जाय. पूण बरेच फावट जेन्ना वायट चिंतना आमच्या मनान येतात, मागणें करून देवाचे बोगसणे मागून सदांच बरे वाटेन आमी परतून येवंक प्रयत्न म्हूण करूंक जाय. आनी आयच्या वाचपा वरवीं जेजू आमकां हेंच दाखोवन म्हूण दिता. जो कोण देवा सरशी म्हूण आसा सदांच दुसऱ्यांचें बरें करून बरे वाटेन फुडें वचूंक देव आमकां आपयता आनी ते भाशेन आमी जियेता तेन्ना आमी देवाची आपणायल्लीं भुरगीं म्हूण जाता. तरी आमी बलिदानान वांटो घेता तेन्ना सदांच देवाच्या उतोराक कान दिवन तो दाखयता ती वाट सदांच भावार्थान विश्वासान फुडें व्हरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच ह्या संवसारा पासत आमी मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे अख्खे रुचणेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय.
संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर लाखायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणातीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 39 C26 पेज 39. म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूच आमच्या काळजांनी उपसताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवून देवा फावो तो मान आमी दिवसकर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणेक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलोय. अनंतपूत तुजो आमच्या विनाशी सैंबान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परजोडलें आनी ताणें आमचें सैंब नवें केलां. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीचे सर दळबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वार उरतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थाचो गुण परगोटुया. सोम्या जेजू आमी औंडो खाता आनी कालशीले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजेर मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परांक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भागवेंत झुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बखस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपदकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरू म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. पेज 68 D38. पेज 68.
प्रार्थुया. सर्वेस्परांक आमच्या बापा, तुजे पोरजेक तरेतरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळताय आनी चलयताय. तुज्या कणवळायन आतांच्यान आनी फुडल्या वाटेक आमकां अखोत मेळोन दी. ह्या परी ह्या सर्तेक जिविताच्या देण्यांचो गरजेचो आदार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान सासणाचे देणीक जोडूंक आमकां फुडें वचोवचें कर. हें आमी मागता तुज्या पुतान जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पेज 208 T 15.